मोपा एअरपोर्ट 5 जानेवारीच्यान चालू जाता आणि ह्या मोपा एअरपोर्टाचेर आमी आमच्यो इलेक्ट्रीक बसीस आसा त्यो ऑपरेट करतले. मोपा एअरपोर्टाच्या एडमिनिस्ट्रेशनान आमकां रिपोर्ट दिला की पयले दिसा 11 ते 12 फ्लायट्स अरायव्ह जातल्यो आणि तितक्यो डिपार्चर जातल्यो परत. पहिली फ्लायट आसा ती 9 येतली. सो त्या प्रमाणे आमी आमचे जे ऑपरेशनल शेड्यूल आसा ते केल्ले आसा आणि ऑर्गनायज केल्ले आसा आणि मोपा एअरपोर्टा वयल्यान पयले जो डिपार्चर आसा तो आमी 9:30 सोडटले म्हणजे पयली फ्लायट आयली ती आणि ताजे नंतर 9:30 नंतर आमचे प्रत्येक एक वरान आमी थंय शेड्यूल आसा ते चालू दवरतले. डिपार्चर्स तांच्या हाजे प्रमाणे त्यांनी सांगला की 31 जानेवारीक आमचे स्ट्रीमलाइन जातले. अराउंड 34 डिपार्चर्स आणि अरायवल्स जातली. सो त्या प्रमाणे जर समजा डिमांड जर चड आसलो जाल्यार वी इन्क्रीज द व्हेकल. पण पयली सुरवातीक आमी मोपा टू मडगांव वाया पणजी अश्यो आमी 3 बसी घातलेल्यो आसा आणि मोपा टू कलंगूट वाया म्हापसा आमी 3 बसी घातलेल्यो आसा. टोटल पयले दिसा आमी 6 बसीस ऑपरेट करतले. ताजी फ्रिक्वेन्सी 1 वराची आसतली. प्रत्येक 1 वरान बस सोडटले. सुरवातीच्या 8 दिसांत आमी थंय ऑपरेशन पळयतले कशें जाता आणि जशे फ्लायटींचे अरायवल आसा त्या प्रमाणे जातले. पूण रेग्युलर आमचो असो हे आसा की 1 आवर हेणी गाडयो सोडपाच्यो आणि तशेंच मडगांव म्हापसा आमचे पणजी म्हापसा अँड कलंगूट ह्या हांगाच्यान अर्द वरान बसी वतली. आता हाजी तिकीट जी आसा ती 250 रुपया अप टू कलंगूट अँड पणजी आसतली. 500 रुपया अप टू मडगांव आसतली आणि म्हापसा जी आसा ती 200 रुपया आसतली तिकीट. अराउंड मडगांव इट इज अराउंड 72 किलोमिटर्स थंयच्यान जाता सिटी पर्यंत. सो त्या प्रमाणे आमी तिकेटीचो हे दवरलेलो आसा आणि वी विल ऑपरेट ऑन सर टोटल 6 बसेस. या पण सर तुमकां एट प्रेझेंट 6 बसीस सो एवरी वन आवर एक बस मडगावच्यानी सेम टायम. तो सर तुम्ही ते प्रायझिंग म्हटलं पळय 500 रुपया आसतले पण चड एक्सपेन्सिव्ह शे दिसना बस. की टॅक्सी जर घेतली जाल्यार 1200 रुपया म्हणटा पणजेच्यान हांगा वास्को पावयता जाल्यार हे चड एक्सपेन्सिव्ह जालें. हे पळय जे आसा हे आसा तांकां बेनिफीट जाला ते. ग्रुप जर आसलो जाल्यार यू विल ऑलवेज प्रिफर फॉर अ टॅक्सी. सपोज एक फॅमिली आसा जाल्यार तो टॅक्सीनूच प्रिफर करतलो. सो सिंगल हाका ही चड एडवांटेज. पण 500 चड एक्सपेन्सिव्ह जाता अशें दिसना. आता ते सोबूशे आम्ही काढलेले असतात. ईव्हीचे फ्लीट कितले आमचे 50 ऑलरेडी रुटार आसा. ऑलरेडी रुटार आसा सगळे बसी. ते खंयच्या रुटार काडून तुमी ते करता खंयचे तरी ऍडजस्ट करून वेगवेगळे एवरी आवर्स तुमचे बसी मोपा सुद्धा मारगांव वयतले. सर तुम्ही आणि तेच एड ऑन करता ते मारगांव म्हटलं पळय मडगांव वास्को लागीं आसा न्ही पूण हांगसरल्यान मडगांव तुमचे पॅसेंजर आसतले कशें दिसता तुमकां. आयले जाल्यार वी विल रिक्वायर न्ही म्हणजे साऊथ सायड करेक्ट जर टोटल वी हॅव टू सेंड अप टू मडगांव. म्हणजे तुमची कॅपॅसिटी बस फुल आसपाक जाय सिंगल पॅसेंजराक घेवन येताले तुमी. सुरवातीक जातलेच तशें. इट इज एक्चुअली पब्लीक सर्वीस तशी. सो वी हॅव टू ऑपरेट. How many buses will be available? How many buses will be available? 6 बसीस आता सुरवातीक आमी इंट्रोड्यूस करतात. 6 buses सगळे ईव्ही असतले काय ऑल ईव्हीज आणि त्याला लगेज एक बस ऑल अरेंजमेंट सगळे ऑल अरेंजमेंट वी हॅव प्रोव्हाइडेड स्पेस अँड एव्हरीथिंग इन द बस.